सर्वेस्पोरा आमच्या मोगाळ रस्तारा काकुळदारा आमच्या मोगाळ पोस्तारा नीतीदारा आमच्या मोगाळ सुतारा बलिदान मारून घेतलेल्या दातारा उद्धार तुझे ऐकून आम्ही जमल्या जीविताचे बांधून आम्ही जमल्या तेरे तुझे नाव शिक्षक पिकले जाम मागता तुझे बेसा शिक्षक पिकले जाम मागता तुझे बेसा सर्वेस्पोरा आमच्या देवांगस्तारा काकुळदारा आमच्या मोगाळ पोस्तारा नीतीदारा आमच्या मोगाळ सुतारा बलिदान मारून घेतलेल्या दातारा. देव बरो तीच देव मोगाळ भावांनो आणि बहिणींनो, अशा मेसाचे इरादे हे प्रियासात जल्मा दिसा संदर्भी अर्गां दिता जॅनेट डिसोजा फालदाने, तशेंच आयरिन फर्नांडीस कपितान्यो हिने रुडोल्फ फर्नांडीसाच्या आत्म्याक मीस दिला. तशेंच सिप्रियन रॉज हाच्या आत्म्याक मीस दिला. प्रिमा रॉज आनी कुटाम, ग्रेसी डिलीमा हिच्या आत्म्याक मीस दिला. डॉमिनिक डिलीमा, जस्टिन रोशन वेगस हाच्या आत्म्याक मीस दिला. विल्मा वेगस आनी कुटाम. तशेंच आयडा डिसोजा हिच्या आत्म्याक मीस दिला. लॅन्सी डिसोजा पेर्मानोरो, पॅट्रिक डिसोजा हाच्या आत्म्याक मीस दिला. आयडा आनी कुटाम अशोकनगर. मार्सेल अल्मेडा हाच्या आत्म्याक मीस दिला. सेलेस्टिन अल्मेडा. लिली डिसिल्वा हिच्या आत्म्याक मीस दिला. ऑल्विन डिसिल्वा वलेन्शिया. तशेंच पयल्या वर्साच्या मरणाच्या उडासाक लिल्ली तावरो हिच्या पहिल्या वर्साच्या उडासाक मीस दिला. पेटसन डिकॉस्टा आनी प्रेन्सन डिकॉस्टा. तशेंच आयच्या दिसा हांगासर दनपरांचें जवान स्पॉन्सर केला. मार्सेल आनी नीना मंथेरो तांच्या 50व्या काजाराच्या लग्ना उत्सव संदर्भी हे जवान तांणी स्पॉन्सर केला. तशेंच एका दिसाचे जवान लिल्ली तावरो हिच्या आत्म्याक वार्षिक दिसाक मरणाच्या वार्षिक दिसाक एका दिसाचे जवान दिला. प्रेस्टन आनी प्रिन्सन डिकॉस्टा निड्डोडी. प्रत्येक तरान मार्सेल आनी नीना मंथेरो हांकां आमी लग्ना दिसाचे 50व्या लग्नोत्सवाचे उल्हास पटयता आनी प्रत्येक तरान तांचे संततनेची मजत देवाची भरपूर आशिर्वाद आमी मागता. तशेंच लिल्ली तावरो हिका आमी ससान विशय आमी मागता. तशेंच प्रेस्टन आनी प्रिन्सन डिकॉस्टा निड्डोडी हांकां आमी देव बरें करूंक म्हणटा. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या स्वामी जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. मोगाळ भाव भयणींनो, आज नोवेनाचो 5वो दीस आनी प्रत्येक तरान आयच्या दिसा आमी भुरग्यां बसोत मागता. कुटुंबांत भुरगीं एक विशेष देणे.
एक अलंकार म्हणून आमी संगीता आनी खंयसर भुरगीं आसा थंयसर संतोश आसा थंयसर एका रितीचें संतोशाचें वातावरण थंयसर आसता देखून आमच्या सर्व कुटुंबांतल्या भुरग्यां बसोवतो प्रत्येक तरान आयच्या दिसा आमी मागया भुरग्यांनी आत्मीक रितीन वाडोवंक आनी तशेंच देवबिरांतीन वाडोवंक तसोच आमी आदार दिवन दी म्हणून ह्या मेसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया नितळ काळजान हें बलिदान भेटोवंक आमकांच आमी आयतीं करया. काळजान धांवन दूख धरतल्याक बोगसन दिवन शाय तुका बापान धाडला सौम्या काकुतकर तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय क्रिस्ता काकुतकर आमचे खातीर विनंती करशाय तूं देव बापाच्या उजव्याक बसलाय सौम्या काकुतकर सर्व पदवीदार देव आमची काकुत करू आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा तुझ्या पवित्र सभेक आत्मीक पोषण दिवंक सांदांतून तुझ्या भाग्यवंताक स्वताच्या आनी प्रीतमोगाच्या आत्म्यान तुवें भरलें. आमचे पासोवतून तूं करता ती विनाती मानून घेवन ताच्या देखी प्रमाणे त्याच स्वताक वेंग मारूंक आनी प्रीतमोगान जियोंक आमकां कृपा दी. आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवत चलयता ससनाच्या ससनात. आमेन. दमदूतांच्या कृत्या पुस्तकांतले वसप. तवळ आमी रोमाक पावतस पावलाक आपल्या इतल्याक रावोंक परवानगी मेळ्ळी, पूण ताका पारो करूंक एक शिपाय दवरलेलो. 3 दिसां उपरांत पावलान जुदेवांच्या फुडाऱ्यांक आपणाशी आपयले. तो जमजतस तांकां तो सांगी लागलो, भावांनो, हांव जेरुसलेमांतावन धाडलेलो एक बंदीवण तुमचे हुजीर हांगा आसा. आमचे परजे विरोध जावं आमच्या पुर्वजांतावन लभलेल्या रिती रिवाजी विरोध जावं हांवें कसलेंच केल्लें ना. तरी रोमागारा आदीन म्हाका उपसून दिलो. म्हजी दर्याप्त जातच म्हाका ते सोडचार आसले, कित्याक मरणाची शिक्षा फावो जावचो कसलोच अपराध हांवें केल्लो ना. पूण जुदेवांनी हाका अटकळ केले निमती चक्रवर्ती लागची न्हीद मागची म्हाका गरज पडली. तरी पूण म्हजे स्वंत परजे विरोध फिर्याद बरूंक म्हाका कसलेंच नासलें. ह्याच कारणा पासत तुमकां पळोवंक आनी तुमचे लागीं उलोवंक म्हूण हांवें तुमकां आपोवंक धाडलें. कित्याक इस्रायल परजेक आसा तो बरवसो म्हाकाय आसा देखून हांव ह्या कोड्यार आसा. पावल थंय आपल्या बड्याच्या बिडारान पुरती 2 वर्सां रावलो आनी आपणाक भेट करूंक आयलेल्या सगळ्यांक तो स्वागत दिवन आसलो. पुरत्या दैरान आनी कोणाकी बिये नासता देवाचे रास ताणें परगट केले आनी सोम्या जेजू क्रिस्ता विशयान शिकोवन दिली. देवाचे उतार हे.
नितळ अंतस्करणाची तुझे मुख मोल दिली सर्वे स्फोरा. नितळ अंतस्करणाची तुझे मुख मोल दिली सर्वे स्फोरा. सर्व स्फोर आपल्या पवित्र मंदिरांत आसा. सर्व स्फोर सरकार आपल्या सिंहासनार बसला. पुंताचे दोळे भूमीचे दाणे कसयल्या. सूक्ष्म दृष्टीन मनशाची तपासणी तो करीत आसा. नितळ अंतस्करणाची तुझे मुख मोल दिली सर्वे स्फोरा. बोऱ्यांक तशे कोट्यांक देवारोन पळयता आनी तीक लबदल्यांक तो कांटळता. सर्वे स्फोर करून स्नितीवून शेगून ताका मानवता. नितळ अंतस्करणाची ताची मुखामळ देखूंक पावतली. नितळ अंतस्करणाची तुझी मुखामळ देखतली सर्वे स्फोरा. नितळ अंतस्करणाची तुझे मुखामोळ देखतली सर्वे स्फोरा. उद्गार. सताचो तो आत्मो हांव तुमचेशी धरतलो म्हणटा सुमी. तो तुमकां संपूर्ण सताक व्हरपा वयतलो. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सर्वे स्फोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मार्का प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसुया. आपल्या ल्हान भुरग्यांचेर जेजून हात दवरचे खातीर लोकान तांकां ताचे सशी हाडली. पूण हाडलेल्यांक शिसांनी बेस्तायलें. हें पळोवन जेजू भोव चड नाखुशी जालो आनी शिसा लागीं तो म्हणालो, ल्हान भुरग्यांक म्हजे सशी येवंक सोडा, तांकां आडाय नाकात. कित्याक देवाचें राज तसल्यांचें सय. सतच हांव तुमकां सांगता, जो कोण देवाचें राज एक ल्हान भुरग्या बरी मानून घेना ताका तातूंत रीग आसची ना. उपरांत जेजून भुरग्यांक पोटलोवन धरली आनी तांचेर आपले हात दवरून तांकां आशिर्वाद दिलो. देवाचें उदार हें. वाकरणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, भुरगीं कुटुंबाचो अलंकार चडयतात. 5 वर्सां पयलें नागपुरांत ल्हान क्रिस्तांव समुदायाच्या तरबेतीक म्हणून नॅशनल लेवल तरबेतीक एका म्हयन्याक थंयसर पावल्लो. आनी थंयसर आमकां पंगड करून थंयसर आसल्या एका फिरगजेच्या एका वाड्याक वचोंक आसलें आनी एका घरांत आमकां एक रात स्पेंड करूंक आसलें. आनी थंयसर त्या वाड्याची
जायतीं जाणां थंयसर त्या जमतेक आयिल्लीं. मस्त भुरगीं थंयसर आसलीं आनी थंयसर देवाचें उतर वांटून घेतल्या उपरांत उतर 3 फावटी सांगूंक आसतना हर एकल्यान थंयसर त्या मेटांत भाग घेतलो. भुरग्यांनी सयत त्या मेटान भाग घेतलो आनी तें पुरा जाल्या उपरांत जवळ जमत जाल्या उपरांत आमी त्या घरा रावुल्ल्या. आमी एक जण तवळ 2 जण पाद्र्याब 2 जण ब्रदर्स आमी आसल्या. आनी त्या घरांत तांणी आमकां एक जेवण दवरलें. रातीचें जेवण आमी सेवंक म्हणून वता आसतना थंयसर त्या कुटुंबांत 2 जाणां धाकटे त्या भुरग्याची आवय बापूय मागीर आजो आनी आजी आसलीं. आनी हें नेणतुलें भुरगें केवल 3.5 वर्सांचें. आमी सकट जेवणाक बसल्या आनी आमचें मागणें सकट पयलें जाल्ल्यान जेवणाक हात घालूंक वता आसतना त्या भुरग्यान रावयलें आनी म्हणलें आमी मागणें करूंक ना. जेवणाच्या पयलीं आमी मागणें करूंक ना. वी हॅव नॉट प्रेड बिफोर द मिल्स म्हणलें. प्रेड ओवर द मिल्स म्हणलें. आनी ताचे उपरांत ताणेंच मागणें शिकयलें. जेजू आज तुका हांव अर्गां दितां. हें जेवण तुवें आमकां दिल्ल्या खातीर तुका अर्गां. थँक्यू जेजस म्हणाल. 3-4 वाक्यां भितर तें मागणें ताणें संपयलें. उपरांत मागणें जाल्या उपरांत त्या भुरग्याक हांवें विचारलें तुका हें कोणें शिकयल्लें. आनी तें म्हणलें म्हज्या आबान मायन मागीर पापान आनी मम्मीन सदांय हर एक फावटी जेवण टेबलार येता आसतना म्हाका मागणें करूंक शिकयलां. मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, त्या नेणतुल्या भुरग्याक केवळ 3.5 वर्सांच्या भुरग्याची आध्यात्मिकता आनी तशेंच त्या भुरग्याची जाणवाय तितली गूंड जावंक शकल्या जाल्यार ताची आवय बापूय ताची आब आनी व्हडली माय जावंक बरो कुटुंबांतलीं खारान. आज आमकां भुरग्यांक पासत विशेश रितीन आमी मागता. भुरगीं जावन आसात एक कुटुंबाक एक देणें म्हूण आमी सांगता. एफेसकारांचें पत्र अध्याय 6 वाक्य 1-4 थंयसर भुरगीं आनी आवय बापाय विशयांत विवरसलां. वडिलांक खाल जावचें मान दिवचें हाचे विशयान सांगलां. बापायनो, तुमच्या भुरग्यांक रागार जायचें चिडावचें न्हय. बगार बूत सांगून तांच्यो चुकी तिदवून क्रिस्तांव धर्मा प्रमाणे वागया. बापायांक एक आदर्श एक देख कशें भुरग्यांक वाडय जाय म्हणून, तशेंच बरें कुटुंब कशें आसता. कुटुंबास बरें कुटुंब सगळें सोंसून व्हरता, सगळें सतमनता, सगळें बरवसता आनी सगळें सांबाळून व्हरता. हेचे सुवार्थेंत आमी आयकलें थंयसर जेजू ल्हान भुरग्यांक आशिर्वाद दिता आनी जेजू तांकां पोटलून धरता, पोटलून धरून तांकां बेसांव दिता. ल्हान भुरग्यांक जेजूच्या काळार चड प्रातिनिध्य नासलें आनी आमी पळयता स्त्रियांक ल्हान भुरग्यांक समाजांत तितलो मुख्य जागो दिवंक नासलो आनी शिसी भुरग्यांक पयस बेश्टायतात आनी जेजू थंयसर भुरग्यांक आडायनाकात म्हणटा. आनी जेजू तांचे विरोध भोव चड नाखुशी जालो म्हणून पवित्र पुस्तक म्हणटा. शिसा लागीं तो म्हणलो भुरग्यांक म्हजे चरशीं येवंक सोडा, कित्याक सर्गीचें राज तांचें. आनी
भुरग्यांचो जेजूक जायतो मोग आसलो. मोगाच्या भावनांनी भयणीनो, आयच्या दिसा भुरग्यां विशयांत भुरग्यां पासून आमी मागता आसतना आमी आमच्या जिविताक कितें संदेश घेवचो. कुटुंबाचो वडील सारको आसल्या घरांत भुरग्यांच्या तोंडार हांसो आनी स्त्रियांच्या जिणयेंत तृप्ती आसा. जर आवय बापूय सारकें आसल्यार भुरग्यां कडेन जाय तितलीं खेळाचीं साधनां आसतात आनी आमी पळयता भुरग्यांक बरो फुडार लाभता. भुरग्यांक केदळां आमी स्वताच्या नितीच्या वाटेन आमी चलयता. भुरगीं आमकां पळोवन शिकतलीं. भुरगीं व्हड जाता आसतना आवय बापूय कितें करतात तें पळोवन शिकतलीं. आनी एक घडीत तुमचे मुखार दवर न्हू हाचो नियाळ संपयता. 3 वर्सां पयलें चल्लें घडीत म्हज्या ऑफिसान जायतीं भुरगीं आसतलीं आनी 16 जावन LKG UKG आनी 1st स्टँडर्ड 2nd स्टँडर्डाचीं भुरगीं तीं. एक दीस अशें जालें, म्हज्या ऑफिसाक एक मानेस्त बरो करून ड्रेसअप करून शूज घालून म्हजे कडेन येवन भितर बसलो. म्हजे कडेन एक संगत डिस्कस करनासलो. भुरग्यांची क्लास जाली. हें LKGचें भुरगीं म्हज्या ऑफिसाक आयलीं. तातूंत एकलें भुरगें ताका वयर तावन अशें सकयल म्हणसर पळयता आनी म्हणलें, ಅಂಕಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಬರುವಾಗ ಶೂ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಬೋರ್ಡ್ ಉಂಟು, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ म्हणाले. आनी हांवें कांयच ताका त्या भुरग्याक सांगूंक नासलें. पूण त्या भुरग्यान कितें पळयल्लें तें त्या व्यक्तीक ताणें उक्त्यान सांगून सोडलें. मोगाच्या भावनांनी भयणीनो, भुरगीं केवल आमचें वडिलांचें नडतें पळोवन आमकां पळोवन शिकतात म्हणलें उडासांत आमी दवरया. आनी जर आमचीं भुरगीं मुखल्या फुडारांत बरीं जाय तर तांकां बरी देख आमी दिवया. आमेन. C16. आमी उबे रावया. आमची सर मागणी ते सवा त्या सुम्या मुखार आतां आमी दवरया. सर्गेंच्या बापा, तुझ्या सोडवण्याच्या योजनांत भागीदार जावन आसा त्या सोमेस्त धर्माध्यक्षांक, येजाकांक, धर्मिकांक तुझ्या पवित्र आत्म्यान भर म्हूण मागता. जावा बापा आमचे मागणे आयक. बाबा आमचे मागणे आयक. आमच्या कुटुंबाच्या सर भुरग्यांनी तांच्या आवय बापायक विधेय जावन तुझ्या पुता जेजू बरी कुडयेंत आनी जानवायेन वाडोवंक तूं तांकां तुजो आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या कुटुंबांत शेजारा आनी समाजेन अस्वस्थ आसलेल्या सोमेस्त भुरग्यांक तुज्या आशिर्वादान भर. तुजे कालवालायेन तांच्या पिडेवेली तुजेर बरवसो दवरूंक तांकां तुजो आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सर आमच्या युवजनांनी देवाचे मजतेन वाडोवंक आनी तांच्या वडिलांक कालती जावन बऱ्या मार्गदर्शनांत बऱ्या फुडाऱ्याचे वाटेन सोमकोवंक आनी समाजांत आसच्या अनाथ भुरग्यांचेर तुजे उदार मोन दाखय आनी जाय आसची शिकप भलायकी आसरो लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. नैतीक मौल्या उखलून दवरूंक भुरग्यांक बरें लिसांव शिकोवंक आनी तांकां समाजेंत आदर्श नागरीक जावन बदलूंक गरजेचो आदार तांकां लाभय. सर भुरग्यांनी तांच्या शिक्षकांक आनी वडिलांक मानान आनी गौरवान लेखीशे कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमचे सर वैयक्तीक गरजो जेजूच्या पांयांतळी आतां आमी दवरया. सर्गींच्या मोगाळ बापा, आतां आमी विसारलेली सर प्रार्थना तूं मानून घे. प्रत्येक तरान आमच्या कुटुंबांतल्या भुरग्यां खातीर तुका आमी अर्गां दिता आसतना भुरग्यांनी वडिलांक खालसावन जियोंक, तांकां वडिलांनी बरी देख दिवन वाडोवंक कृपा दी म्हूण आमी मागता.
हे मी मागता हांव तुझ्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वच पापा हाड आयल्या काणीक जावन तुका ल्हान ही काणीक तूं स्विकार कर बापा. ओपून दिता वाशी काळजान तुका गाळ बेसाव तूं तांचे तालुका. दयेन काणगी काणीक आमची पापा मोगाशा इकोल करी भेटयता मोडानंदात तुझ्या. दयेन काणगी काणीक आमची पापा मोगाशा इकोल करी भेटयता मोडानंदात तुझ्या. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानतत असलें सावंदी मन मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाकरी महिमेक आमच्याने पवित्रच्या दबात सर्वस्व मारून घे. सर पदवेदार आनी भोवर्थ्या देवा, तुझ्या भगवंताच्या सांदोनीच्या उडासाक हो यज्ञ समर्पण तुझें थोरपण आमी वळखून घेता आनी तुजे मुखार सरपडून तुका उलो मारता. आमच्या गवळ्या काल तुझ्या मोगांची येवन ससनाची सोडवून सोडूंक आमकां फावो कर. तुझ्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बाबा, सर पदवेदारांनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सांदान दोन तुझ्या भक्ताच्या मनाक आमी हे नवन संभ्रमूंक तुझ्या पवित्र सभेक तूं फावो करता. ताचे पुण्यावून जिवीत आमकां थीर दिता. ताची शिकोवन आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळताय. देखून देवदूता आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Pavit, 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 Parason सर्वेस बदो सरगानी संसार भरला तुझ्या वैभवा. उंचगी तुका जय जय. सर्वेस पोराचे नाभी ताका जय जय. उंचगी तुका जय. उंचगी तुका जय. बाबा, खरोच तूं पवित्र, तुंच सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सुसंगेच्या आदीं ताणें हुंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या ससांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड
तुमचे बसोत समर्पणची. तेच तरी जवान जतस ताने खालस घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या ससांग दिली आणि म्हणलें, तुम्ही समेस्त घेयात आणि हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची खालस, नव्या आणि ससनी कराराचें हें रगत. पातकांचें बोक्साने मेळच्याक तुमचे बसोत आणि समेस्त मनशां बसोत तें वारावतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. Bavarta so good परगटूया तुझ्या खुशानी पुनर्जीवन बोनावरवी तुवे आमकां सोडयलाय जोमिया संसाराच्या सोडवंदारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आणि पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आणि हो जिविताचो उंडो आणि सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलाय देखून आमी तुका दिन वाजता आणि जेजूची कूड आणि रगत सेवतले आमा सुमेसांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रथमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा, पेद्रो पावलो आमच्या गवळी बापा आणि सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवोसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्ता तुजे परसळीत मुखामळ पळोवंक फोव कर. आमा सुमेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मरिये देवाचे माये संगती, भगवान जुजे तिचो पती, भगवान धर्मदता, भगवान आंतोन आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू संगता, त्याच जेजूताय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससनात. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनान धरून सुमयांचे केले मागणे आमी म्हणटा आसतना प्रत्येक दरान आमच्या कुटुंबांतल्या सर्व भुरग्यांक ह्या वेळार आमच्या मोतेक आमी हाडया. प्रत्येक तरान जे कोणाक आवय बापाय नात, भुरगीं वाटेर आसात, त्या भुरग्यां बसोत आमी मागया. शिकप शिकोवन आसच्या भुरग्यां बसोत ही प्रत्येक तरान आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिव नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या जोडोंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अतिरिक्तल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुलतीन सरपातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मथांग म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल. तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ.
तुझी येताय राजवच लयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. समयाची शांती सदांकाळ तुमचे सवय असो. तुमचे सवय असो. माय मग सुगृत जाऊन एकामेकाक आम्ही शांती देऊया. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर, आमची काकूत कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर, आमची काकूत कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दे, आमकां शांती दे. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. या शेळयेच्या जेवणाक आपण लाभली आम्ही सर्व सुभागी. मी अंतिम म्हाका पोना तुझे तरस म्हाका भलायकी मेळटली. G49. Jesuye, Kalsan Musa, Tudis Maka, Jiunang Tuja, Jiu Have Sosa, Maya Muka, Tulpa Maka, Lord Tregan, Jesuye, Kalsan Musa. Tadus Maka Jiunang Tuja Jiu Have Sosa Maya Muka Kulpa Maka Lord Tregan Ankaran Ausumya Saspaka What the Sanastana Kushtaka प्रकाश तुझो तर दयेन फांकर हात धरुसो म्हाका सलय जेजुये काळजान म्हज्या तदुस कर म्हाका जिवनान तुज्या जीव हांवें सोंसा माया मुखार Kurpa Maka Lord Tregan
विष्णुसुर मुनुष्या कळसांत बोरला शांती बिरांत सगळ्यान बोरल्या शांतीच्या खुवारा ऐक प्रार्थन देवानादी आत्मेक काणा विशेषये काळजान मुझ्या दादोस्तर म्हाका जीवनान तुझ्या जीव हावे सोसा माया मुखार कृपा मागता गोड अत्रेकान जेजुये काळजान मुझ्या दादोस्तर म्हाका जीवनान तुझ्या जीव हावे सोसा माया मुखार कृपा मागता गोड अत्रेकान. प्रार्थूया. सर्वपदवीदार देवा, तुवें आमकां दिल्ल्या पवित्र जेवणान आमी दादोशी जाल्या. भाग्यवंत आंतोनीची देख आमच्या दोळ्या मुखार दवरून तुजी सेवा सदां भक्तीन करूंक आनी मोगान आनी सुडसुडायेन आमच्या भाव भयणींच्या गरजांक पावून आमकां कृपा दी म्हूण आमी मागता. तुझ्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर्वपदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालू. आमेन. वसुनेयात क्रिस्तच्या शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे वडकार. जेजूचे नावी सगळ्या गेल्या संतांतोनी वर्त्या भक्ता दिवसारांक तुवें धांवडायले पिडे सांग तुवें बरें केलें. दर्या संग्रींक तूं फर्मायता. आदल्या पांगल्यांक भेऱ्यांक पावता. कितें सांडल्यार दाखोवन दिताय. गाना वोडांक बुजवून धाडताय. अपायाकांत तूं निवाताय. दुकोळटात वा तूं पयस करताय. रुस्वान तुझ्या सगळ्या सांसथा दर्या संगलींक तूं फर्मायताय. आदल्या पांगल्या भेऱ्या पावताय. कितें सांडल्यार दाखोवन दिताय. ल्हाना व्हडांक बुजवून धाडटाय. महिमा सर्गी देवा बाबा. महिमा ताच्या एकल्याच पुता. महिमा महिमा पवित्र
Something to for my thought. Angya pangyam beryam baudan. Kite sanlan Nakundidai lana bodam buzon dhartai. Mogar paubinino novena so 530 आज आणि प्रत्येक तरान आम्ही आमच्या कुटुंबांतल्या सर्व भुरग्यां बसोत आमी मागून आसा. जायत्या जाणांनी आमकां संतांतोनी मुखांतर मेळिल्ल्या उपकारांक अर्गां पाठयल्यांत ती सर्व अर्गां आमी संतांतोनी मुखांत देवाक आमी अर्गां दिता. आनी तशेंच आयच्या दिसा प्रत्येक तरान ह्या नोवेनाच्या वेळार सर भुरग्यांक आमच्या मोतीक आमी हाडया. जावंक बरो आमच्या कुटुंबांनी भुरगीं आसा, जावंक बरो आमच्या शेजारां आसा, आमच्या वळखीचीं सकट भुरग्यांक जे कोण अनाथ भुरगीं आसात तांचे पासून प्रत्येक तरान आमी मागया. आवय बापायचो मोग तांकां ना आनी प्रत्येक तरान वाडोवन येता आसतना भुरग्यांनी आत्मीक रितीन जानवायेन आनी बुदवंतकायेन वाडोवंक सुमयाचो आदार ह्या वेळार आमी मागया. सांगात आमी म्हणया, वर्त्या संदा सांतांतोनी तुज्या मागण्या वरवीं मोन सूख आनी वरां दिवन सार आनी सर तरांची वशाची पिडा पयत सरता म्हूण उगडास कर. तुजे मरीफात पिडेस्तांक भलायकी मेळटा, उसांबोळ दर्यो थंड जातात, बंदिवानाच्यो संगली तुटोवन पडटात, तोंडे उठोवन चलतात, कुरडे पळयतात, केपे आयकतात, मोने उलयतात, भायर पडिल्ल्यो वस्तू मेळटात. ल्हान व्हड तुजे कडेन मागतात आनी मागलें सर्व तांकां मेळटा. तुजे वरवीं आपायक राचार नपयस जातात आनी आमच्या सर्व गरजांक तूं पावताय. सर फातींनी तुजेर दवरून तुजी कुमोक आमी मागता. इतल्या व्हडा आशेन आमी मागता ते सर्व आमकां जोन दिवन तुजी पदवी संवसाराक दाखय. आमेन. सांतांतोनीच्या हातांत जेजू बाळका कडेन 3 मागणी. मोगळा जेजू, कृपेच्या आनी काकुलतीच्या सरी हांव तुज्या पांयांक पडटा आनी तुज्या सांतांतोनीच्या काळजांत पेटलेल्या तुज्या मोगाच्या उज्या मरीफात आनी तुज्या मरणाच्या वडींच्या वेळार कुर्सार जावन तुज्या आवयचेर मोगाळ दीस घालून तबेन दिल्ल्या तुज्या बरमोद बरयत काळजा मरीफात हांव तुजे कडेन परतून मागता. तुजे काकुलदार दोळे मुचेर परती मुचेर निर्भागी फातक्याचेर. तूं म्हजो देव, तूं म्हजो बाप, ह्या म्हज्या व्हड गरजांत आनी आखंतांत तूं म्हाका पाव. तुजेर हांव पातयेलां, तुजेरच म्हजो भरवोसो हांवें दवरला. आमेन. बोऱ्या जेजू, मोगाळ तारुखा भगवंतपणाच्या सरी तुज्या पांयांक पडटा आनी तुज्या सांतांतोनीच्या काळजांत पेटलेल्या तुज्या मोगाच्या उज्या मरीफात आनी आमचे खातीर तुवें वारयल्ल्या तुज्या मोलीक रक्ता मरीफात तुजे कडेन परतून मागता. तुज्या काकुतीचे आनी बापाय सारक्या मोगाचे दोळे परती मुचेर तुवें कुर्सार मरोवन दुस्मनाच्या गुलामपणांतलो सोडयल्ल्या निर्भागी फातक्याचेर ह्या म्हज्या कंदींत आनी बेजारायेंत म्हाका बुजय. तुजेर हांव पातयेलां, तुजेरच म्हजो भरवोसो दवरला. आमेन. दयाळ जेजू, म्हज्या आत्म्याच्या एकच आनी भद्राश्र्या तुज्या पांयांक हांव पडटा आनी तुज्या सांतांतोनीच्या काळजांत पेटलेल्या तुज्या मोगाच्या उज्या मरीफात आनी तुवें बालशा रुपान ताका दिश्टीक पडोवन ताका बुजोवन आनी पोशेवन ताचे थंय दाखयल्ल्या मोगा मरीफात हांव तुजे कडेन परतून मागता. ह्या म्हज्या व्हड गरजांत आनी बेजारायेंत तूं म्हज्या आत्म्याक देवोन सवकसाय म्हाका दी. तुजेर हांव पातयेलां, तुजेरच म्हजो भरवोसो हांवें दवरला. निश्कळपणाच्या धव्या फुलां, दुर्बळकायेचे उंच देखी, कलतेपणाच्या नीज आसऱ्या, भगवंतपणाच्या परजळीत नखेत्रा, आनंद बरीत सांतांतोनी, देवपुताक तुज्या हातांत घेवचो स्वादीक उपकार तुका फावो जालो. तुजे कडेन परतून मागता. तुज्या पदवेदार आदारा खाल म्हाका खाण घे. देवान तुका दिल्ल्या सबार देण्या पैकी अचर्यांचें देणें विशेश जावन आसा. म्हजेर बिरमो दवर
आणि ह्या म्हज्या व्हड गरजान म्हाका पाव. आमच्यो सर्व गरजो कितें आसात त्यो ह्या वेळार आमी संत अंतोनीच्या पांयां आमी दवरया. सकट अकरा मोग म्हज्या काळजांतलो पयस कर, म्हज्या पातकाची करी दूख आनी देवाचो आनी म्हज्या पेल्याचो व्हरतो मोग म्हाका जोन दी. आनी अशें ह्या चिनयेंत विश्वासान समयाची साखरी हांवें कर. तुजे संगता ससनाच्या ससनाक ताका होगोळसूंक, ताका बगूंक आनी आनंद दिवंक सरकारासान म्हाका पापय. आमेन. सांत अंतोनी आमा बसोत विनादी कर. Cristuच्या बसोनाक आमी फोसूंचे खातीर प्रार्थुया. सर्गींच्या बाबा भगवंत अंतोनीची मजत मागून आमी आमच्यो गरजो तुजे उजेर उचारता. औचित मरण सूख शिकोवण्यो, देवसराची इजा आनी आनवारां, वोशाची पिडा आनी आर्थीक अडचणी ह्या सर्वतांत सुटका आमी मागता. भगवंत अंतोनीच्या मजतीन भायर पडिल्ल्यो वस्तू फाटीं मेळोवंक आमी मागता. आनी सप्टेंबरांत चड भगवंत अंतोनीच्या मजतीन ससनाच्या मरणांतली आमकां निवारून क्रिस्त आमच्या सोम्या मारिफात सर्गींच्या सुखाक आमकां पावय म्हण जेजूचे नांवी आमी मागता. Ashram Sant Antoni, Murtutu Admi Denyani, Magtavami Kalte Puri, Magundi Devi Samsori, Borloitu Krista Chamuga. Vadloi tu vurtya udraga, शिबीर तुझ्या देवाचे बुद्धा, चालू तू शांतीचे हाते. आजच्या पाच सांत अंतोनी, मरतो तू आत्मी देण्याने, मागतावामी घालते पुढे. मागून दे देवी संसोडे, सांडुल्यो वस्तू दाखयता, कुटुंबात तू आधार दिता. वागय आमकां क्रिस्ताच्या मोगान, वावरूंक आमी देवीक शेतान. आजच्या पाच सांत अंतोनी, मरतो तू आत्मी देण्याने, मागतावामी कालते पुढे. मागून दे देवीक संसोडे, मोगाळ पुत्राचो वेळ आमकां मोरी आशीर्वाद दिवो आमकां. बेगीन खुर्चीचे फुडे आमचे देवा तुमच्या दुस्मनांतले बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.